दृष्टीचे लायफगार्ड मंगळारा बिचांचेर गेलेच ना। फाटल्या 3 दिसाचे संपाचे पैसे मॅनेजमेंट कापता म्हूण तिडकीन ते संपार गेल्यात। कंपनी खंय तांकां पिट्टा म्हूण आयटक सांगता। तांच्यो खंय ट्रान्सफरीय काडल्यात। सध्या खंय धाडटा थंय ड्युटेर वचात। फुडें कितें जाता तें आयटक पळोवन घेतलें म्हूण आयटकान लायफगार्डांक सध्या ड्युटेर वचूंक सांगल्यात। 3 दीस आमी संप केलो जाल्यार मॅनेजमेंटान नोटीस धाडली की 8 दिसाचो पगार कट करता। जेन्ना आमी संपाची नोटीस दिला आनी कायदेशीर आमचो संप आहा तेन्ना 8 दिसाचो पगार कशें कट करूंक शकता? दॅट इज अ प्रोवोकेशन। कामगारांक तेणी म्हणलें नोटिसाची रिप्लाय दिया आनी कामार चडा। कामगारांनी म्हणलें आमकां थोडो टायम दिया, आमी हाचेर विचार करता आमच्या मदें। जाल्यार 15 मिनटां भितर कामार चडना जाल्यार तुमी चला घरा। सो मॅनेजमेंट इतल्या बेजबाबदारीन जर वागता जाल्यार खंयच्या कसले म्हणून आमी कशें म्हणून आमी हें करपाचें? उठके सुटके कामगारांक त्रास करता। हेड ऑफिसान गेले जाल्यार 10-1 जण कामगाराचेर तुटोन पडटा, तांकां बेश्टायता, तांकां विक्टिमायज करता, हॅरेसमेंट करता। ह्यो सरकार कामगाराची कसलीच काळजी करिना। कामगारांक खंय आहा थंय चिरडून पिळून मारून मोडोवंक सोदता। चड करून गोंयकार बरे गोंयचे भुमिपुत्र आहा तांकां काबार करूंक सोदता ह्यो सरकार। This is an anti-Goan, anti-people, anti-working class government which is rooting for the soul and for the life of the people of Goa. This government does not have any empathy or any sympathy for the working class and their cause and their just rights, you see. आता कितें सांगला लायफ जॉइन आमी सांगलां ज्या जाग्यार तुमकां धाडटा थंय वचा। The government has somehow taken a apathetic attitude towards the lifeguards and they are hand in gloves with the management and the contractor, you see. And this is the problem with the entire edifice of the Labour Department, the entire Department of Tourism. Nobody seems to be interested and nobody wants to resolve these problems of the lifeguards. शिक्षण माध्यमाच्या बोवाळांत दुसरे वटेन मराठी राजभाशेची मागणी नेट धरता। मराठीक राजभाशेचो दर्जो दिवचो म्हूण मराठी राजभाशा समितीचे गोंयच्या 12 तालुक्यांनी एका दिसाचें उपोशण जातलें। 4 जुनाक फोंड्या सावन उपास सुरू जातलो। 20 जुनाक पणजे आझाद मैदानार उपोशणाचो निमणो दीस। लवकरच मराठी राजभाषा होणार आहे। या सरकारनं ते करावं आणि हा वाद जो गेली वर्ष चालू आहे अनेक वर्ष तो संपवावा आणि मराठी राजभाषा केल्याचं श्रेय, मराठीला न्याय दिल्याचं श्रेय या सरकारनं घ्यावं अशी आमची भूमिका आहे, अशी आमची मागणी आहे। मराठी राजभाषेकरता आमचं आंदोलन चालू आहे मराठी राजभाषा समितीतर्फे आणि आतापर्यंत आम्ही आंदोलनाचे अनेक टप्पे पार केलेले आहेत आणि आता एक हा विशेष टप्पा आम्ही घेत आहोत जो आहे सामुदायिक उपोषण। या कार्यक्रमामध्ये आम्ही प्रत्येक तालुक्यामध्ये सामुदायिकरित्या उपोषणाचा 1 दिवसाचा कार्यक्रम आखलेला आहे। सकाळी 10 ते 5 या वेळेत मराठी प्रेमी त्या तालुक्यामधले सर्व उपोषणाला बसतील आणि हा कार्यक्रम सलग होणार आहे। 4 तारखेला फोंड्यापासून आम्ही सुरुवात करीत आहोत आणि 20 तारखेला पणजीला आझाद मैदानावर या उपोषण कार्यक्रमाची सांगता होईल। त्यावेळेला सगळ्या गोव्यातल्या मराठी प्रेमींना आम्ही बोलवणार आहोत उपोषणाच्या कार्यक्रमाकरता। वर्ल्ड नो टोबॅको डे मंगळारा जगभर पाळ्ळो। गोंयांतूय सेमिनार, स्ट्रीट प्ले सारकेल्यो जागृतीच्यो कार्यावळी जाल्यो। दोतोर म्हणटात सिगरेट पाकिटाचें पॅकिंग जाता तितलें विद्रूप आसूंक जाय, आकर्शक न्ही। तंबाखूच्या व्यसनाच्यो गजाली करपी फॅक्टरी सरकारान बंद करच्यो। बेकायदेशीर पद्दतीन सिगरेट, गुटखा विकतल्यांचेर कोप्टा कायद्या खाला 16 जून मेरेन मोहीम चलतली। बात बताए, एक पते की बात बताए।
हेतूक लागून कितें जाता लायक सपोजींग आमी जर स्मोकींग केलें जाल्यार चान्सीस ऑफ लंग कॅन्सर आर 10 times more. जर आमी जर टोबॅको च्यू केलो जाल्यार वी हॅव 50% increased risk of having oral cancer. ते पॅकेट आसा ताका लागून लोक एट्रॅक्ट जातात त्या पॅकेजाचेरूच नाव गव्हर्मेंट इज वर्किंग आनी आतां ताका एक वेगळो कलर वेगळी एडवर्टिजमेंट दिवपाक मेळची ना पॅकेजिंगाचेर. इट वील बी अ स्टँडर्ड कलर आनी स्टँडर्ड पॅकेजींग सो दॅट देर वील बी रिडक्शन इन द डिमांड. ही जी पळय प्लेन पॅकेजींग स्ट्रॅटेजी आसा दॅट हॅज ऑलरेडी बीन इम्प्लिमेंटेड इन कंट्रीज लायक ऑस्ट्रेलिया सिन्स 2012 and in Ireland, UK and France they are implementing it from May 2016. Smoking. It looks nice to smoke because some ladies and some girls will prefer, manly fellow. I must see that fellow. See, all this is man-made. But when it comes to your health, all this will disappear within minutes. The Dentobacc म्हणटा ते very dangerous. ते आमकां खबर आसना खंय तरी एक पेस्ट हाडून दवरिल्ली आसता आनी ती एकदां आनी दोनदां दांत घासतात. ती दिसांतल्यान 5-6 फावटी दांत आपले घासत आसता. मदीं मदीं तांकां म्हणजे जसो सिगरेट ओडटात तशें. हें एक डेंजरस. अशें हांगा अश्यो ज्यो फॅक्टरी आसात त्योच बॅन करपाचे. एक जर गव्हर्मेंटान जर आमचे जर आसत सरकारान जर घेतलें ऑल ओवर इंडिया जाल्यारूच हाजो इफेक्ट चड जातलो. जॉयंट मामलेदारांनी कोपटा खाला धाडी घालपाक सुरू केला. सिगारेट गुटखा सारकेल्यो तंबाखूच्यो गजाली वापरतल्यांक भलायकेची शिटकावणी सक्तीची. अशी शिटकावणी नासतना ह्यो गजाली विकतल्यांचेर सरकार कारवाय करता. पयले दिसा तिसवाडीन 50 केशींनी 10,000ची फायन, 70 10 केशींनी 2,000 रुपया फायन, दिवचले कारवायेन 12 केशींनी 3,500ची फायन, पेडण्यां 4 केशींनी 700 रुपयाची फायन, बार्देसान 12 केशींनी 650 रुपया फायन मारल्या. मोहीम 16 जून मेरेन चलतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक विराम.